6 तारखेक विकसित भारत म्हणून ताजे एक्झिबिशन आनी रॅली हांगा प्रायम मिनिस्टराची जावपाची आहा। म्हाका मुखेलमंत्र्यान सकाळीं फोन केल्लो की हें सरकारी फंक्शन, हें पक्षाचें फंक्शन न्ही आनी तूं मातसो आदार कर विथ रिगार्ड टू रिलोकेशन कितें बस स्टँड रिलोकेट करचो पडटलो एक 7 ते 10 दिसां खातीर तेन्ना जे टेन्युअर ऑफ द एक्झिबिशन आनी त्या दिसाक सो आतां आमी हो हॉकी ग्राउंड आमी सासड्या वयलो इनर्ट घालून भरिल्लो ह्या ग्राउंडाचेर आमी मेक शिफ्ट बस स्टँड करपाचें आहा। थोडी डिफिकल्टी आहा की मातशें बॉटलनेक आहा, तुमी पळयलें आसतलें, आमी आतां बसीन वचून पळयलां, मातशें वॉल्तां चड मारची पडटली, पूण 10 दिसां खातीर वी विल हॅव टू टॉलरेट। आफ्टर ऑल प्रायम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हें लार्जर हार्ट गोंयकारांनी दवरचें पडटलें। आमी आमचे सायडींतल्यान सरकाराक सगळे तरेचें कोऑपरेशन दिवपाक तयार आहा, पूण आमी तांकां सांगलां की जीं शेतां हांगा आसात मांडेलान जे ट्रक टर्मिनसाचे खातीर एक्वायर जाल्ली त्या एरियेन वचचें न्ही। वन म्हणल्यार ताका एक्सेसिबिलिटी ना आनी खूब काम करचें पडटलें आनी एक कंट्रोवर्शियलूय जातलें कित्याक लोकांनी ती शेतां रोयिल्लीं आसात आनी लोक ते पयलींचें ओरिजिनल लँड एक्विजिशन ओपोज करतात। सो हांगाच आमी जें कितें जाता म्हाका दिसता हांगा आमी जें दाखयलां ते आमचे KTCचे MD आनी गव्हर्मेंट ऑफिसर्स जे हांगा आसात दे सीम टू बी सॅटिस्फायड दॅट अ मेक शिफ्ट अरेंजमेंट कॅन बी फिजिबल हियर।